इनॉग्रेट केलेलें आसा आणि आम्ही आता शिष्टाष्टकम सिरीज करता आसा ती ते खंयचे श्लोक करता आसा ती ते गोपी भावावट कनेक्टेड आसा आणि हे गोपी भाव भारी चंद्रूपार हे भागवतमान पळयत ऑल्दो आमगेले कसं नाही एक प्रकाराची आम्ही सक्षम ना ती आमगेली कॅपॅसिटी ना क्वालिफिकेशन ना साधक स्टेजार हे इतलो व्हड भाव मना वरसता आसलें जाल्यार आमी एक सेवा रुपार हे प्रस्तुत करता ती आयकता ती हे किंचित रूपान देवान ते स्वीकार करून आमकां भक्ती तो मुखार सून वरसता जावपाक सो धन्यवाद तुमकां जनाक हरे कृष्ण सो आमी हे शिष्टाष्टकम सिरीजाचे कंटिन्यू करता आसा ती आमी 7 श्लोकार आसा ती आणि बेसिकली हे आमगेलें देवाल नांवा प्रती रुची वाडोवंक तशी हें ध्येय सो कसलें क्वालिफिकेशन ना जाल्यार किंचित रुपारी तुमगेले पुराजनालें सेवा करता आसलें एक भाग्य म्हूण लेखून हें आमी पुराजनान ओट्टू मेळना आयकुचें उलोवचें सत्संग करचें एक 40-45 मिनिट्सां खातीर तें एक सेवा रुपारी देवान स्वीकार करून घेवपाक सो पुराजना स्वागत आसा आयच्या सेशनांत आणि कोण इवन हे युट्यूब रेकॉर्डिंग पळयता तुमकांय पुराजना स्वागत आसा सो हे प्रोग्रामा पॅटर्न तशी आसतलें आमी शिष्टाष्टकमाचे श्लोक रिसायट करून 7 श्लोक ते आतां आमगेलें डिस्कशन आसा ताजे नंतर ताजे विशयी कसं थोडे उलोवन मागीर एक राउंड आमी जप करुया प्रभुपाद स्वाम्याल रेकॉर्डिंग आवटू 108 पर्यंत हरे कृष्ण महामंत्र आणि लास्टार 4-5 मिनिट्स आसल्यार तुमगेले कसं कॉमेंट्स तुमगेले अनुभव तुम कसं शेअर करता जाल्यार तुमगेले कसं विषय कसं पॉइंट आउट करता जाल्यार तुमी हातूंत पार्टिसिपेट करुयात मागीर लास्टार सो एक सानी प्रार्थना करून मुखार सुया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आम्ही चैतन्य शिष्टाष्टकमाच्या वर्सेस 7 सुरेच 7 श्लोक ताचे सांगून मुखार सेशन फर्स्ट श्लोक सेकंड तशें कंटिन्यू करता चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम मिथ्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं याचनीनानुरागः आनी तो एक व्हड विशय म्हळ्यार देवान सांगचें की देवाल नांवान तूं आनी देवान कांय एक प्रकाराचें अंतर नात आनी पुरा निज सर्वशक्ती पुरा शक्ती तांगेल्या नांवा भितर घालेली आसा सो खंयच्या प्रकारार आमी देवाल नामस्मरण करता ती त्या प्रकारार देव खंडीत आमकां पावतलो म्हणून तूं सांगिल्लो आसा ऋणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानतेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज
स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे. तो आता 7 श्लोकार आम्ही आमगेले डिस्कशन कंटिन्यू करूया. हे लास्ट सेशन असतं 7th वर्साचे मागीर ती हाजी मुखार अष्टकाचे लास्ट 8 श्लोकारी आमगेले सेशन स्टार्ट जाता. सो बेसिकली आम्ही क्विक रिकॅप करता जाल्यार आम्ही पळय येता की साक्षात रुपार देव आमगेले ना जाल्यार भक्तींत आमी साधक जावन केन्ना आमी प्रयास करता ती तेन्ना आमी कसं करता आसत देवाल सानिध्याचे अनुभव आमकां अनुभव जावका म्हण ताचे खातीर आमी प्रयास करता आसत. सो एक प्रकार देव ना आमगेले मुखारी म्हळ्यार कसं न्हय देव खंडीत आसा आमगेल्या हृदया भितर परमात्मा जावन जाल्यार आमकां ताचे साक्षात्कार ना आमकां आनी तो अनुभवय जायना. सो आमी एक प्रकार आमकां ट्रेन करून घेता आसा ती साधक रुपार केन्ना आमी देवाल नामस्मरण करता ती देवाल कशी कोणी जावन स्मरण करून देवाल त्या चिंत्य शक्ती ओटू आमी कशी कोणी जावन एक कनेक्ट जावका म्हूण जाल्यार की आमी कृष्णा कॉन्शियस म्हळ्यार आमी केन्ना देवाल विशयी देवाल नामस्मरण श्री विग्रहाचे दर्शन आयकूच देवाल विशयी सने पुणी लिला देवाल ते भागवत श्रवण करचें त्यात आमी कसं करता देवाल प्रेझेन्स फील करचें अनुभव करचें प्रयत्न करता. साधना म्हळ्यार त्यांची की देवाल प्रेझेन्स फील करचें ट्राय करचें एब्सन्सांत म्हूण एक प्रकार आनी व्हड व्हड भक्तान आमी पळयल्ली काणी आसा ती की तांकां देवाल विशय नासल्यार तांकां जगत्याचे कांय व्हॅल्यू ना. अर्जुनान कशी युधिष्ठिरा सांगचें आसा यक्षण वियोगेन लोको ही अप्रिय दर्शन म्हळ्यार कृष्णान नासल्यार हें कसलें सगळ्या जगाच कांय व्हॅल्यू ना देवा युधिष्ठिरा म्हूण ताणें तागेलें तें भावन प्रकट करचें आसा. साधारण म्हणटा जनां कसं नासता कोण देवाल भक्तिवय करूं प्रयास करतात एक स्तरारी तांकां हे संवसाराचे विशय जावका पूण त्या खातीर तांणी म्हळ्यार देवाल व्हॅल्यू संवसारा विशय जावका म्हूण म्हळ्यार व्हॅल्यू विंगड कडेन आसा संवसारा विशय नासल्यार देवाल व्हॅल्यू ना तशींची मात भक्तां खातीर हे लोक संवसाराचे कांय व्हॅल्यू ना देवान नासल्यार सो तें एक आमी पॉयंट डिस्कस केलेलें आनी देवाल प्रेझेन्स म्हळ्यार देवाल अनुभव करच्याक कळना देवाल रोल जाल्यार की आमकां तें साक्षात रुपार दिसना न्हू हें दोळ्यान ताका आमकां तें देवाल व्हॅल्यू कळना ऑल्दो देवाल सुप्रीम व्हॅल्यू आसा हे वर्ल्डांत आमी पळयलें तें एग्जाम्पल की कशी कृष्णान युद्धां भाग घेयनासी कुरुक्षेत्रा युद्धांत तागेलें तें एक मार्गदर्शनारी तांणी पांडव विजयी जालेले आसत. सो त्या प्रकारान आमी पळोवं येता की कृष्ण साक्षात रुपार आमगेल्या जिवनांत ना जाल्यार कृष्णाल मार्गदर्शन शास्त्रां दोखून भक्ताल दोखून आनीची आमगेले परमात्मा जावन कृष्ण आमगेल्या हृदयांत आसा तागेले मार्गदर्शनाची आमी आमगेल्या जिवनांत विजयी जाव येता तें एक प्रकाराचें प्रतीक म्हूण आमी पळोवं येता. कसं जाल्यार की आमकां ह्या स्थरार संवसारा स्थरार आमी केन्ना आसता ती तेन्ना आमकां देवाल त्या साक्षात रुपार देव कशी आमगेल्या जिवनांत आसा म्हूण आमकां तें मना व्हरचें जायना जाल्यार देव अंडरलायन फॅक्टर उरां भितर आशिल्ली देवूची म्हूण तेच ते भगवद्गीता श्लोकांत सांगिल्लें मत्परतरं ज्ञान्यात् किंचाद् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव म्हळ्यार कशी मणी पुरा ते सुतार आसून ते एक नेकलेस जाता ते सूत दिसना मणी मात दिसता आमकां जाल्यार आमकां गोत्ता सूत भितर दोकून आसता ताका ती मणी पुरो ओट्टू आसता ती म्हूण तशींची आमगे संवसारा विशय मस्त सकट आमगेल्या जिवनांत एक स्तरार चलता आसा मात आमकां तें भितर वयले ते देवाल आशिर्वादाचें सूत आमकां दिसना सो त्या प्रकारार आमी पळोवं येता की देवाल रोल आमकां हें दिसना आनी व्हड भक्ता खातीर अशें आसता की तें हे श्लोक म्हळ्यार चड ते विरह भावा विशय आसा केन्ना देव नासल्यार तेन्ना ताका देवाल उडगास येवचें सो व्हड भक्तांक आमी पळोवं येता की केन्ना देव साक्षात रुपार तांगेले मुखार ना कशी सीता देवी लंकेंत आशिल्ली तेन्ना गोपिका स्त्रिय केन्ना कृष्णान वृंदावना दोकून कृष्ण वच चमकलो द्वारके खातीर त्या पुरा विशयांत आमी पळोवं येता की कशी एक व्हड उज्ज स्तरांत वार आयल्यार ते उज्ज आनीकय व्हड जाता तशींच तांगेली ती शुद्ध आशिल्ली परम भक्त जावन भक्ती आसा
ती आमी पळयता की आनिके वाडून येता केन्ना त्या विरह भावा निमित्त म्हणून साधक स्टेजार आमगेली भक्ती सान्नीची भायर आयल्यार ओडोवन वता ताका आमकां संग जावका आमी आमगे भक्ती साधना प्रयास चलता सुका जशें आमगेली भक्ती तो आमी मागशी वतली जाल्यार ही व्हड भक्तांक कसं म्हळ्यार तांगेले ते विरह भावांतू तांगेली भक्ती आनिके प्रबल जावन आनिके व्हड जाता म्हणून आणि आमी ते गोपी गीत पळयलें तातूंतले ते श्लोक हातूंत कशी चैतन्य महाप्रभू सांगतात तशी तांणी सांगतात न्हू अटति यत् भवान् आनिकाननां त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जलौ दीक्षिताम् पक्ष्मकृदृशाम् अंतु त्यांनी गोपी गीतांनी त्यांनी सांगचे आसा गोपीन की एक एक क्षण त्रिटी युगा येते आम केन्ना देवा तुका तुका तुगेलें दर्शन जायना तेन्ना तें जगची नाका अशें दिसता त्वाम पश्यताम केन्ना आमकां तुका पळोवचें जायना तेन्ना आमकां सहन करचें जायना ते क्षण म्हणून तें सांगता आसा तो चैतन्य महाप्रभू वय आमी पळयता की कोणे शिष्टाकश्रम आमी कोणालें आतां पारायण करता आसा ती चैतन्य महाप्रभू तांणी कृष्णूची जाल्यार राधाल भावांतू तांणी अवतार घेतिल्लो तांणी तांकां सांगता युगायतम निमिशेन सो चैतन्य महाप्रभू भावना तांगेलें मूड कशें नाशिल्लें हें आतां एक प्रकार हें पळयत 7 श्लोकांतूची चैतन्य महाप्रभू तांगेल्या अवतारा खातीर तांगेलें ते कसन ती भावना आशिल्ली तें कारण आशिल्लें तें आमी ह्या श्लोकांतू पळयत म्हूण पळयत की एक प्रकार म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभूक कृष्णाक दिसता की राधा राणी प्रीती कसन ते भाव कसन ते म्हाका अनुभव करता म्हूण सो ते चैतन्य कृष्णानाची चैतन्य महाप्रभू जावन अवतार कसले घेवचे कसले की ताका ते राधाल भाव कसन आशिल्लें ते अनुभव करता आशिल्लें दोन्ही विशय कसन की राधा राणी इतली प्रीती आसा म्हगेल खातीर म्हगेल तूं कसन ते गुण आसा बा की ताका ती म्हाका इतली प्रीती करता त्या मागीर म्हाका कळटा सो हें दोन्ही कारण आशिल्लें आणि तिन्ही कारण आशिल्लें म्हळ्यार ही कृष्ण केन्ना पास राधा राणी प्रीती करता तेन्ना राधा राणीक ते कसो अनुभव जाता तें आनी तिन्ही कारण आशिल्लें सो हें 3 कारण आशिल्लें चैतन्य महाप्रभून हें अवतार घेतिल्लो सो आमी पळयत एक प्रकार हें एक देवाल आनी भक्तान ते कंप्लीट एक रिलेशनशीप हे श्लोकांत पळयत की सुरे म्हळ्यार एक राधा रानीक भक्तांक कसन एक प्रीती आसता देवाल खातीर देवार अंतोसल कसन एक विशय आसा की भक्त इतली प्रीती करता ती आनी तिजी विशय म्हळ्यार देव केन्ना आदान प्रदान करता ते अपास प्रीती दिता भक्तांक तेन्ना ते राधा राणी कशी ते अनुभव जाता म्हूण सो कृष्णूची चैतन्य महाप्रभू जावन ते राधा राणी भाव कृष्णाल खातीर ते अनुभव करचे खातीर एक प्रकार पळयता आनी आमी हें पळयता की कशी राधा राणी ते विरह भाव आशिल्लें कृष्ण नातिल तेन्ना वृंदावनांतू ते मागीर चैतन्य महाप्रभू ते अनुभव करता ती म्हूण पळयता असले की कसन आमी मिस करता ती ताजेन आमकां कळटा की आमी तेंचे विशयाक व्हॅल्यू करता ती म्हूण माधवेंद्र पुरील आमी एग्जाम्पल पळयलें की तांणी लास्टांत आसतना तांगेलें माधवेंद्र पुरील शिष्य ईश्वर पुरील शिष्य चैतन्य महाप्रभू सो माधवेंद्र पुरीन तांणी तशी सांगचे आसा हे मथुरानाथ कदावलोकशये म्हूण केन्ना हे मथुरानाथ हांव केन्ना तुगेलें दर्शन घेवत राय म्हूण सो आमगेले पुराजनाल एक प्रकाराचे आमगेले कसन एक स्मरण आसता मेमरीज म्हणटात पळय तसन आमगेले खातीर भारी एक स्पेशल आसता भक्तीन तुवें आमी पळयल्यार आमगेले कसन एक स्पेशल अनुभव आसता स्पेशल एक्सपिरियन्स म्हूण येता खंयचे आमकां भारी तें स्मरण केल्यार भारी खुशी जाता ज्यारी तें भक्तीन तशिल्लें आमगेले कसन की ते अनुभव आसता ते कुडले सादारण मट्ट आमकां उडगास येना आमकां ते उडगास कोरका पडटा हाजे विशयांत आयचे सेशनांत एक 5-10 मिनीट आमी उलोवचें आसा मेक आवर मेमरीज आर ट्रेजर म्हणून की कशी आमी एक प्रकारारी की आमगेलें भक्तीन तशिल्लें स्मरण आमगेले कसन आमगेले अनुभव आसता स्मरण केल्यार ते कशी तें एक चांग विशय म्हूण ताजे विशीं आमी आज मुखार हे सेशनांत ಸ್ವಲ್ಪ डिस्कशन करूया जाल्यार की आमगेलें चेतना शक्तीचें आमी कसन तें म्हणटात पळय खंयच्या विशयाक ओटू आमी चड कनेक्टेड आसा त्यांचे विशय आमकां चड कसं जाल्यार की आमी हे संवसारा विशयांतू आमी मग्न आसता ती ताका तोच विशय पुरो आमगेल्या मनान चड येवचे म्हूण कशी एक बाथरुमान जें आमी रान्नेंत पळयल्यार की उदक आमी घाली दिता तें उदक वच्चे खंय तें ओट्ट आसता
और ते खंय थंय ते वत्ता उद्दां ते व्होळ न्हू त्या दिकान वत्ता. तशींच आमगेलें स्मरण पुरा ह्या संवसारा विशयान तूं ऑटोमॅटिकली वत्ता. देवाल विशयान तें स्मरण करता जाल्यार आमकां कितें प्रयास करपा पडटा. आनी तें शुद्धीकरण एक प्रकार आनी की आमी ते प्रयास करचे म्हळ्यार तें आमगेलें शुद्धीकरणाची. आनी शुद्धीकरण म्हळ्यार कशें न्हय की आमकां खंयच्यान खुशी जाता, आमगेलें तें डेफिनेशन म्हणटात पळय खंयच्या खुशी जाता तें हगूर हगूर आमगेल्या जिवनांत तूं चेंज जातलें. पक्काने आमी खंय यात्रे गेल्लीं ती और खंय भार एक चंद कीर्तन भजनांत आमी भाग घेतलो और आमी खंय म्हणटात पळय एक चांग धामान तूं वचून आमी भार एक चंद लायक अनुभव जालो आमगेलो. तसोच पुरो विशय आमी उडगास दवरता. भार एक खुशेर ताजे विशय म्हणटात पळय उडगास करता. आमगेल कोणा आमगेल भक्तां मद्येन तूं आमी ते शेअर करता आनी त्या प्रकारान ताजे विशय आमगेले रुची म्हणटा ते ट्रेजर इन आवर हार्ट म्हणटात. म्हणटात पळय कशें की एक एक व्हड एक कशें आमगेलें एक धन आसल्यार तशी त्या प्रकारार आमी तें ताजे मेमरीज आमगेले दवरता भक्तीन तशिल्लें म्हणून. कशें जाल्यार की हें कशें की एक भारी चांग अनुभव जालो किर्तनाक गेलेलें, यात्रा गेलेलें आनी ताजे विशीं स्मरण केल्यार आमकां अशें दिसतलें की ना हें म्हाका अनुभव वापास करता म्हणून. देवान म्हाका अशी चलोवसून दिवका की असल पुरो विशय म्हाका वापास अनुभव करचे, भक्तां मध्य वचचे, यात्रे वचचे, असल पुरो चलोवसून दिवका म्हणून. कशें जाल्यार की खंयच्या विशयांत आमकां आकर्शण जाता आनी ताजे विशीं आमी मनांत लेखता ताजे विशीं आमी इमोशनली कनेक्टेड जाता आनी ते इमोशनली कनेक्टेड जाल्ले निमित्त तसोच पुरो स्मरण केलें दिसता आमकां कुडले ते भक्तीन तें पुरो मेमरीज वापास येता म्हणून. कशें जाल्यार की खंयच्या विशयांत आमी चेतना शक्ती आमगेलो उपयोग करता आनी ते खंयच्या विशयान ते आमी देवा लोट कनेक्ट करी येता तेन्ना आमी देवा लागीं वता आनी हे भक्तीचे प्रयास करतना तेन्ना आमी हे पुरो उडगास करूं प्रयत्न करतात आमगेले पुरो विषय भक्ती वोट कनेक्टेड कशें आमी अनुभव केलेलें, कशें आमी प्रयास केलेलें तें पुरो उडगास करता आसतना तेन्ना आमगेलें तें मेमरी पळय तें स्मरण शक्ती भक्ती विशयाचो आनीकय चड जाता आनी आमकां उडगास करच्याक तें नियमीत तें म्हणटात पळय सुलभ जाता आनी त्या रुपार आमगेली चेतना शक्तीचें शुद्धीकरण जाता म्हूण आमी पळयता. सो शुद्धीकरण म्हळ्यार एक प्रकारान म्हण येता की आमगेले केन्ना आमकां देवाल भक्ती विशय कनेक्टेड हातूंत आमकां खुशी मेळटा. डिफॉल्ट डेफिनेट म्हणटात पळय डिफॉल्ट आमगेलें तें हॅपिनेस आमकां देवाल विशयांत मेळटा. कसलें की जनरली हें संवसारांत म्हळ्यार चांग रुपार कशें खावचें, कशें पुणी एक एंटरटेनमेंट और खंय वेकेशनार वचचें असल पुरा विशय जनरली आमी पळयल्यार हें संवसारांत आसल्यार पळय हें हॅपिनेस म्हणून म्हळ्यार हें खुशयेचे विशय हेंच पुरो आनी हाचे वट कनेक्टेड आसा म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली आमकां ह्या पुरा विशयान तूं जसं एंटरटेनमेंट और जसं व्हड खावचें तातूंत पुरो आमगेलें मन ऑटोमॅटिकली वता म्हणून जाल्यार आमगेलें मन भक्तीन तूं मुखारसून वचून तें शुद्ध जातात आमी तेन्ना आमगेलें तें डेफिनेशन चेंज जाता खुशीचें. आमकां खंय आनंद मेळटा मागीर भक्ताल संगा येवचें, किर्तनाक भाग घेवचें, शास्त्र वाजोवचें, विंगड भक्तीच्या पुरा कार्यांत भाग घेवचें. सो तें हगूर हगूर तें जाता आनी आमी कसल्या प्रकारा संघांत आसता ताजेन आमगेलो उत्साह ते वाडून येता म्हणून. आतां आमी जावन पक्कने खंय यात्रेक गेल्यार और आमी जावन खंय देवस्थानांत आसल्यार आमकां दिसचें पुरो हे चंद विग्रह आसा, लायक दर्शन आसा तितलेंच खंय जातलें जाल्यार आमी कोणी भक्तांक पळयल्यार कोणके एक पुजारी आसा ते भटमा मस्ती कोण भारी भक्तीन आमी पळयत वर्सकटल्यान तो सेवा करता आसा आनी भारी जन येता आसत थंय विंगड भक्त भारी कळकळीन प्रार्थना करता आसा ती आनी देवाल मुखार राबून देवाल प्रशंसा करून देवाल साश्टांग नमस्कार घाल न्हू असं पुरो पळयलें दिसता आमगेलो उत्साह आनीकय वाडून येता. आमी कोणालें पळयल्यार की कोणकी भगवद्गीता नियमीत रुपार वाचिता आसत संगीताक साक्षात्कार जाल्ला तेका अनुभव करता आसत तेन्ना आमगेलो उत्साह वाडून येता. संकी स्पेशल आसा देवाल दर्शनांत हांव कसो अनुभव करना असले व्हड भक्त अनुभव करता आसत म्हाका कसं शास्त्रांत रुची ना हें व्हड भक्त अनुभव करता आसत संकी स्पेशल आसा. ऑफकोर्स कसं जालें की आमी ते व्हड लेवलाची भक्तीची भावना आमी आर्टिफिशियली म्हणटात पळय ते इमिटेट करचें जायना की म्हाका मस्त भक्ती आयल्या आतां म्हणून तशी आमी मना वचचें जायना जाल्यार आमी केन्ना ते संघांत आसता ती देवाल विशयांत कनेक्टेड आसता ती त्या कनेक्शनांत आमगेली ती रुची आनीकय वाडून येता आनी आमी पळयता की तें
आमगेले टॉपिक आसा ते विरह भाव तांतू कशी ते देवाल विशीं आमी स्मरण करता ती तांतू ते आयकता म्हूण आतां कार्तिक मंथ तांतू मस्त जेन्ना तुमी दामोदर अष्टकम तांतू ते केन्ना सकाळ सांजवेळ म्हणटा ती तांतू तुमी भाग घेता आसचे पुरो और म्हणटा आसचे पुरो तांतू सनातन गोस्वामीन ते दामोदर अष्टकमाचे तांतूय पळयत आमी ते एक विरह भाव पळयता स्मरण आयचे आमगेले कसं टॉपिक आसा ताजे विशयान तांतूय कनेक्शन आसा म्हूण पळयत ते कसले की ते चारय श्लोकान पळय दामोदर अष्टकाचे तेन्ना सत्यव्रत मुनी कोण ते दामोदर अष्टकम सांगीन तांणी सांगता ती की मेगेल मन देवा तुगेल विशेची उडगास करचें जावच तशें जावं म्हाका तुगेल उडगास तुगेल स्मरण त्या सोड विंगड कसले नाका म्हाका कसले वर नाका म्हाका कसले विंगड आशीर्वाद नाका म्हाका एकू विशय जावका की म्हाका तुगेल स्मरण केन्ना हांव करता सुका म्हूण वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपि हा इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविराष्टम किमन्ये तम वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वदिवा हे देवा तू मस्त सकट वर दिव्यत जाल्यार हांव प्रार्थना करना म्हाका हें पुरो वर जावका म्हाका मुक्ती जावका म्हाका वैकुंठान तूं वचुका असल हें जन्म जातरी हांव कसलें निमगून घेना देवा म्हाका एकू विशय जावका म्हूण कसं न्हय इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम हें तुगेलें गोपाल बाल गोपाल रूप आसा पळय वृंदावनान तूं तें सदैव म्हगेल्या हृदयांत आसूं का आनी म्हाका विंगड कसलें वर नाका सदा मी मनस्य आविराष्टम किमन्ये विंगड कसलें नाका म्हूण तें पळयात हें टॉपिक आउट कनेक्टेड तें कशें आसा म्हूण आनी मुखार सुनूची संची श्लोकांत वयता आनी सांगता ती की देवा तुगेलें हृदयान तूं जावन ते उडगास सुका वय न्ही म्हाका तुगेलें साक्षात रुपारी तुगेलें दर्शन वय जावका रे देवा म्हूण आद्यक्ष दृश्य नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जालाभिमग्नम कृपा दृष्टिवृत्स्याति दीनं बतानु गृहाणेश माम अज्ञम एद्यक्ष्य दृश्य म्हळ्यार देवा हांव तुगेले दामोदरा अनंता तूं म्हगेलें तूं संतुश्ट जावका म्हगेल्या स्मरणान आनी तुगेलें कृपा दृश्टी म्हगेल वयर आसूं आनी म्हगेल तसो मुर्खाक हें संवसारा लागून काणू देवा म्हाका तुगेलें दर्शन दिसुका म्हूण दीनम बतानु गृहाणेश माम अज्ञम एदी अक्षदृश्य म्हूण सो म्हाका तुगेलें हें देवा म्हाका तुगेलें दृश्य जावका म्हूण तो सनातन गोस्वामी हातूंत ह्या विशय सांगता ती की कृष्णाक हृदया भितरी स्मरण करून घेवचें तो व्हड विशय जाल्यार व्हड भक्तांक अशें आसता तांगेलें एस्पिरेशन तांगेली इच्छा आसता की देवाल दर्शन जावका म्हूण म्हळ्यार एक व्हड विशय हें आमी साधक जावन आसतना आमी आर्टिफिशियली असल पुरो फिलिंग्स एक्सपिरियन्स करचे जायना जाल्यार एक विशय पळयत आमी हे श्लोका आउट कनेक्टेड आसा की केन्ना ते विरह भाव आसता म्हणटात पळय त्या विरह भावान तो हो एक विशय आसता एंटिसिपेशन म्हणटा ती की देवाल दर्शन आतां जातलें देवाल दर्शन आतां जातलें देवाल अनुभव आतां जातलो म्हाका देव दिसना म्हाका जाल्यार देवाल दर्शन म्हाका आतां जावका तें पूण केन्ना देवाल ओटू तें एक स्मरण येतलें देवाल विशय म्हाका मनांत येतलें सो हें एक विरह भाव आसता एक म्हणटात पळय ते एक गूण की आत्तां देवाल दर्शन जातलें म्हूण तें एंटिसिपेशन केन्ना आसता आतां आमी पळयत की ह्याची गोपी गीत ह्याची उट्टूची भागवतमान पळयत की उद्धव केन्ना वृंदावना वता तेन्ना ताका कृष्णान पेटयलेलें ते एक मेसेज दिवन की हांव येता म्हूण तांकां वचून मेसेज दी तूं म्हूण जाल्यार तांकां भारी कश्टार आसत ते विरह भावांतू ताका उद्धवाक दिसता की हांव कसं म्हणू तांकां तें सांगयत म्हूण आनी ताका ताणें वृंदावना वता आनी उद्धवाक एक्चुली गोपी जनालें व्रजवासी जनालें तांगेलें प्रेम भक्तीची महिमा ताका तें कोत्ता आशिल्लें म्हूण अशी भागवत सांगता ताका कसं दिसता काय की हांव वचून तांकां सांगता की तुमी विरह भावाचे अनुभव करता आसत की देव ना जाल्यार ताण अशी लेखील की हांव तांकां सांगता की तुमकां विरह भाव आसा न्हय जाल्यार हांव तांकां ज्ञान दिता म्हूण तांकां उद्धवाक दिसलें काय हांव तांकां सांगता की कृष्ण म्हळ्यार सर्वव्यापी कृष्ण म्हळ्यार परमात्मा कृष्णाले अनुभव आमी
कोर येता नेतल्यार वय आमी तागेले विषय चिंतन करून तागेले अनुभव कर येता तांकां असं ज्ञान दिल्यार तांकां 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 ते थोडे तांकां चांग जातले म्हणून उद्धव दिसता की हांव वचून तांकां कसं थोडें ज्ञान दिता म्हणून हे गोपी स्त्रियांक आनी जाल्यार तो थंय वचून तांगेली भक्ती पळयता तेन्ना उद्धवा दिसता की हांव कांय न्ही हांगेले येद्राक म्हणून हांव लेकीन की हांव कसं की ज्ञान दितलो हें साध्य ना तांणी हें पुरा ज्ञान हाची पुरा मुखारसून तांणी केन्ना की तांगेले भावन खंयकी मुखारसून आसतें त्या म्हळ्यार म्हाका खंय कळना तें उद्धवा मागीर थंय वचून तांगेले मध्य गेले ता कळटा तें आनी मागीर ताणें कसं लेखचें की यशोदा खातीर मात्र न्ही बाकी पुरा जन गोपी स्त्री व्रजवासी खातीर की हांव ते कृष्णान मेसेज कशी आसा की हांव येता म्हणून जाल्यार तितलें मात सांगना तो तो कसलें आनिकय तांगेलें देवाल विशय स्मरण जावचें कशें कृष्णाल विशय तांकां पुरो सांगता म्हणून आनी 100% रात फाल्लें एक क्षण सोण अशी कृष्णालें उडगास करताची जाल्यार आमकां आमगेल्या जिवनांत आमी पळयता की कोणाले वयर आमकां चड प्रीत आसल्यार तांगेले विशय आनीक कसं नाही गोत कळचें म्हूण जाल्यार आमकां त्या चांग रुपार आमी आयकतात कोणाले एक मनशाल कोणाले आमगे फॅमिली जावं कोणाले विशय आमकां प्रीत आसा म्हूण लेखें तेन्ना आमकां तांगेले विशय आनीक कसं नाही कळटा म्हूण जाल्यार आमी भारी आनीक म्हणटात पळय खुशेर आयकतात तशी जी उद्धव वचून कृष्णाल विंगड विंगड विशय पुरा द्वारकेचे हाजी पुरा विशय तांकां सांगता आनी त्या प्रकार आनीक तांकां खुशी जाता म्हूण कळटा आनी कृष्णान सांगिल्ली मेसेज कशी तो दिताची की कृष्ण सांगिल्लें की तो येतल खंडीत जाता म्हणून सो त्या प्रकारारी तांगेलें आनीक ते स्मरण करतानी करताची जी जाल्यार उद्धवाक ते कृष्णाल कसन पुरा ताणें लील पळयलेलें आसा ते आतां तांगेले वटू सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा मात एक विशय खंडीत की उद्धवाक कळटा की तांगेली ती प्रेम भक्ती आसा वृंदावनांतू ते कंचेंची म्हूण ते सेक्शन आसा भागवतमान ताका उद्धव संदेश उपाख्यान म्हणटा ती ते खंय उद्धवान हे म्हणटात पळय एक प्रकार आमी पळयता की उद्धव ते कृष्णाल विशय की कृष्ण व्हड कितलो देव तो कितलो सगळें म्हणटात पळय ईश्वर परम कृष्ण सच म्हळ्यार एक तो सगळ्यांची अनंत कोटी ब्रह्मांडास नायक त्या प्रकारार ऐश्वर्य भक्तींत आशिल्लो तो जाल्यार हांगेलें निर्मल जावन आशिल्लें माधुर्य भक्ती म्हणटात भारी गोडी आसा तांगेली भक्तींत वृंदावनांत आनी तेतून ते पळयतना उद्धव ताका दिसता की हांगेली भक्ती इतली महान आसा हांव एक तण जावं एक सान झाड जावका हें वृंदावनाचे भुमीरी हें पुरो गोपी जन आसत पण म्हाका माड्डून गेल्यार तांगेले पांय आशिल्ली धुळी मागीर मागतारी पडका म्हूण ताणें तशें सांगचें आसा अहम श्याम वृंदावने किम अपि गुल्मलताव साधिनाम म्हूण अहम श्याम म्हळ्यार म्हाका वृंदावने हें वृंदावना भुमीरी किम अपि गुल्मलता ओसीधनाम म्हळ्यार एक कसं एक श्रब्ब जावं म्हणटात एक सान एक झाड कसं नाही पूण एक सान एक तण कसं एक सान एक झाड जाल्यार हें वृंदावना भूमी रडना कसं लायक असाम अहो चरण रेणू जुसाम हे गोपी जनाले असाम असाम म्हळ्यार तो गोपी जनाले विशय सांगता अहो हांगेलें चरण रेणू हांगेल चरण रेणू मागीर म्हाका तेरपडटलें म्हूण मागेलें अशी म्हाका देवा तुगे देवा तो सांग प्रार्थना करता कृष्णाल स्मरण करून की मागीर असल भाग्य जावका की म्हाका एक तण जावन हें वृंदावना भुमीर जावका की गोपीजन म्हाका माड्डोवन वतलीं ती आनी तांगेल तें पायया धुळी मागीर म्हाका तेर पडल्यार तो आशिर्वाद म्हाका मेळटलो म्हूण म्हणजे त्या प्रकारान आमी पळयत ती माधुर्य भक्ती उद्धवाक कळटा की तो व्हड विशय जाल्यार ताका गोत आसा की देवान ताका कसो एक सेव दिलेलो आसा आनी तो तागेली ती सेव करता कृष्णाल विंगड विंगड विशय तांकां सांगून जावन तागेले आमी पळयलेलें तागेले प्लॅन आशिल्लो कसो न्हय वृंदावन येतना की हांव तांकां कृष्णाल विशय पुरा ते ज्ञान दितलो आनी तांकां नॉलेज वाडोवन तांगेलें तांकां आनीकय तांकां म्हणटा पळय ज्ञान दिवन तांगेलें लेवल वयर व्हरता हांव म्हूण तशी ताणें लेखीन सुरू जाल्यार तांकां पळयलें सिता मागीर ताका कळटा हांगे लेवल आय तर म्हगेल कांय लेवल ना हांव तांगेले मुखार कांय न्ही हांव इतलें तांगेले मध्य आसून कृष्णाल विशय सांगयत आनी तें आयकल्यार तांकां खुशी जाल्यार ही म्हगेली एक सान सेवा तांगेले चरणारी पूण त्या प्रकार भावना उद्धव दवरता
सो एक लास्ट पॉइंट आम्ही पुढे येतं आम्ही हे कसं नाही की हे पुरा स्मरण करचे पडे उद्धवान स्मरण केल्लें गोपी जे स्मरण करतात त्यांचे आमगेल निज म्हणटा आमगेल ते ट्रेजरी म्हणतात पण ते स्मरण करून घेवचे आमगेल जिवनात तू कसं ते अनुभव असं ते त्यांचे एक भक्तीचे म्हणून कसं आहे की केन्ना की आमकां कसं एक कसं आमी देवाल विशय ओट्टू मेळून उलयता ती स्मरण करता ती तेन्ना ते एक भक्तीची गोडी येता अशी अशेंच की अशी कसं आमी मना व्हरको म्हूण ना की कसं की एक व्हड विशय देवाल कसं की अनुभव जालो ते आमी एकल्या एकल्या सांगू का तशी काही ना सांसान विशय आमी एकल्या एकल्या शेअर केले री ते आमी एक स्मरणच म्हळ्यार खंयचे एक सेवा कसं नाही का वाळची सेवा अशा पुरो फूल घालतली कसं सेवा अशा पुरो कसं कीर्तन करताना कसं कष्ट जाल्ले असल पुरा विषय वे आमगेल मते तू भक्ताल संघ म्हळ्यार ह्यांची न्हू की कसं की आमी केल्लें सेवा कसं नाही सान असो खोड असो कसं नाही असो जाल्यार आमी ते केल्लें उठू म्हणटा आमी मेळटाना ते स्मरण करून घेतात पळय त्यात आमकां ते भक्तीन तशी कसं की एक विषय आमकां ते गुड टाइम्स म्हणतात पळय ते उडगास येता कसं जाल्यार की लास्ट टाइम जयंती माताजीने ते क्वेश्चन निमगेले त्या प्रकार ताजे ओटू कनेक्टेड असं की भक्त असो भक्ती ताशा पुरो जनरली संसारांत तशी जन अशा पुरो ती हे जग म्हळ्यार अशी की ते आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक हे क्लेश पुरो येता आसता भक्ताल जीवन तसो भक्ती कोरोन ते भक्ती करनाशी असो हे कष्ट पुरा जेन्ना आस म्हळ्यार आसची हांतू दोकून भायर पडचें हे संसाराचे गुण तांतूं दोकून भायर पडचें जायना सो कसं नाही भक्तीन घेत तर आमगे लायफान तूं कसं डिफरन्स आयला ते आमकां केन्ना उडगास वरस ना दिसता कसं जालें की कश्टांत आसतना तांतू आमी गांतून आसता ती मात भक्तींत आमी भाग घेवन कसं की एक रियली आमगे लायफान डिफरन्स आयला म्हूण तें आमकां मन आसता जाल्यार तें स्मरण करपा पडटा आमी आमगेल्या फुडेंचे विशय पुरा उडगास करतना अशी आमकां ना की आमगेलें स्मरण इतलें स्ट्रॉंग ना की आमकां म्हणटात पळय लास्ट वर्सां तूं 10 ऑक्टोबराक कसन जाल्लें आमकां उडगास आसतलो ना एक्झॅक्टली पुरा पुरा कसं कसं विषय जाता आमगेल्या जिवनात फुडें काळ दुखूनची आमकां उडगास आसतलो ना खंडित ना जाल्यार एक एक विशय आसता म्हणटात पळय पीक जाता म्हणटात पळय कसं की एक व्हड विशय आसता केन्ना आमकां भारी खुशी जाली री कसं की भारी एक म्हणटात पळय मस्त काळान म्हळ्यार वर्सांत एक 2-4 विशय अशे आसा पुरो कितले विशय आसा पुरो खंय एक म्हणटात पळय पीक आयला आमगेल्या मेमरीन तूं एक कसं की एक भारी एक चांग अनुभव जालोलो आमकां देवाल सेवा करतना आनी भक्ताल संघांत खंयचे व्हड एक भक्ताल विशय व्हड भक्ता विशय आमकां कसं की एक आशिर्वाद मेळ्ळो और तांणी आमकां कसं की सांगलें असल पुरो विशय आमी उडगास करून घेता ते मोमेंट तेन्ना ते आमगेली ती स्मरण शक्ती हाजे विशयान पुरो वाडून येता ते रागा अनुग भक्ती म्हळ्यार ते आमकां म्हणटात पळय स्पॉन्टेनियसली आमकां पुरो विशय तशी कसं नाही त्या लेवलार नाशा पुरो ते आमी साधक आसतना जाल्यार कसं नाही पूण एक एक भक्तीन आमगेले ते एक अनुभव जाल्ले गोडी और खंयचे एक म्हणटात पळय आदान प्रदान खंयचे भक्ता ओटू जाल्लेले सांसान विशय शेअर करून घेतला री तांतूं एक आमगेले ते मेमरी आनीक स्ट्रॉंग जाता म्हूण पळयत आमी हेंच पळयता की कृष्ण आनी सुदामा केन्ना मेळ्ळी ती तेन्ना तांणी तांणी कसं उलोवन घेतलें तांणी ओट्टू आसतना देवान आनी देवाल भक्तान आमी तेन्ना गुरुकुलांत आशिल्लीं ती आनी गुरुकुलांत आमी हें केलेलें आमी ओट्टू तें करता आशिल्लीं ती आनी आमी एक दिवस रात्री तें भारी रान्नान चमकलेलीं ती तेन्ना ते भारी म्हणटा पळय जोर हुंवार पावस आशिल्लो आनी आमी रात्री रान्नान एकलींत आशिल्लीं ती म्हळ्यार असल सांसान विशय तो देव आनी देवाल भक्तो त्या देवाल कनेक्टेड आशिल्ले विशय आनी डिस्कस करता ती आमी पळयत सो आमगेले एक पर्सनल रिकलेक्शन म्हणटात पळय आमी स्मरण करचें असल पुरो भक्ती विशय आमगेले कसं की अनुभव आसा आमी ते पदे पदे ते स्मरण करता आसतना म्हळ्यार कोण एक हो विशय आसता की आमी भक्तींत कशी आयलीं ती कसं जाल्यार की साधारण म्हणटा आमकां हे संवसार आसतना कोणाक एक विशेष दय जावन कोणाक एक संघ मेळ न्हू आमी कनेक्टेड जावन आमकां आयलीं त्या फिल्डांत भक्ती फिल्डांत अशी म्हणटात पण स्वाभाविक रुपार येयनी कोण की आमकां कनेक्ट केल्लें कोण की आमकां कसं एक भूख दिवन अशें पुरो और कोणी आमकां प्रोग्रामांत तूं इनवायट करून अशें पुरो की ह्या प्रोग्रामा येया ती ते जॉयन जातरी हांव अशें जालें म्हगेलो अनुभव हें सेशन आयकतना म्हाका हें खुशी जालेली असल पुरा विशय आमकां उडगासेच्या पुरो 5 वर्स नंतरूय उशा पुरो 10 वर्स नंतर 20 वर्स नंतरय आमी हे अनुभव करीत देवान
कसं एक विशेष कृपा म्हाका दिलेली म्हूण अशी अशी म्हगे लायफांत पुरा अरेंज केलें देवान. हें देवान केलेलें अरेंजमेंटा निमित्त हांव देवा लोट कनेक्टेड जावचें मेळ्ळें, म्हाका भक्ताल संघ मेळ्ळें, हें जालें, हें इव्हेंट जालें, हें इव्हेंट जालें. आनी अशी पुरा निमित्त देवान म्हाका हें वाट दाखोवन दिली. आनी हांव तो मुखार सुद्दां गेलो. देवाल चरण कमलाचें कसं एक स्मरण करून तेन्ना आमी त्या विशयाक एप्रिशिएट करीत. आमगेलें तें डिवोशनल कोर्स ऑफ लायफ म्हणटात पळय आमगेलें भक्तीचें जीवन कसं कसं तें एक विशेश जालेलें आसा. आमी तें उडगास करून तेंच आमगेलें एक धन म्हूण त्या मना व्हेल्यार ताचेर आमगेलो उत्साह आनीक वाडून येतलो. त्या भक्तीची प्रयास कसं आमी करता आसा ती तातूंत आमगेलें मेक आवर मेमरी आवर ट्रेजरी म्हळ्यार तें आमगेलें तें उडगास तें आमगेलें धन म्हूण असलें की हें भक्तीची प्रोसेस अशी आसा की आमगेलें तें छान कसो अनुभव आसा तें स्मरण करून आनी कसं की आमी पळयत व्हड भक्त आसात पळयत आमी भागवतमान तसो शास्त्रांत आमी पळयत तांणी देवान स्मरणांतूच लीन जावन आसतात आनी त्या स्मरणांतूच तांकां तो आनंद मेळटा आशिल्लो म्हूण. सो तें मेक आवर मेमरी आवर ट्रेजरी म्हळ्यार आमगेल सरार आमी कसं म्हळ्यार देवाल खातीर तें प्रीत वाडोवच्या खातीर देवाल स्मरण करच्या खातीर आमगेलें कसं कसं एक व्हॅल्युएबल मेमरीज अशे पुरो आमी तें स्मरण कोरता ताचे विशय भारी खुशेराय स्मरण कोरता आनी तें स्मरण केलेले निमित्त की आमगेलें एक मनाक एक चिंतन कोर्स एक डायरेक्शन आसता पळय तें मागीर आमगेलें तें म्हणटात पळय तें समज येतलें आमी कसं कसं विंगड विंगड लेखता आसता ती जाल्यार असल पुरो विशय लेखल्यार आमगेलें तें एक स्पिरिच्युअल डायरेक्शन म्हणटात पळय आध्यात्मीक जावन आशिल्ले ते विचार आमगेल्या मनांतू वाडोवन येतलें आनी स्पेशली आमी फुडेंच विशय आमगे कसं ते पुरा उडगास करता ती तेन्ना आमी देवाक दाखयतात की देवा म्हाका तुगेलें स्मरण कोरता म्हणून. सो एक अशी स्टेज येतलें केन्ना आमगेलें मन आमगेलें फ्रेंड जातलें म्हणून ते भगवद्गीते श्लोक आसा पळय मन आमगेलें मित्र वय मन आमगेलें शत्रू वय म्हणून. आतां आमगेलें मन आमगेलें शत्रू विंगड पुरा विशयार व्हरता जाल्यार असल स्मरण करता आसल्यार तें मन खंय वता आसता त्या मनाचें आकर्शण देवाल विशया वटू आमकां चड जावच्या पुरो. सो आमी पळयत की कशी हें हांणी गोपिका स्त्री स्मरण करता आशिल्ली देवान वृंदावना देखून वतरी तांतू एक लास्ट एक सांगून एंड करता की तांकां दिसता खंय देव आमकां सोडून गेला आमी कशी पूण कोण विसरता म्हणून ताका आमी तांकां दिसतात की आमी ज्ञान करून योग करुया आनी कृष्णाल विशय आमी लेखचे नाका म्हणून असलें की तांणी स्वाभावीक रुपान कृष्णाल विशय केन्ना स्मरण करतात ताका तांणी कशी फुडें कोण प्रयास करुया आमी पुराय जाण ओट्टू बसून ज्ञानार बसच्या आनी कृष्णा विसरचे प्रयत्न करुया ते प्रयत्न करचे सूर वैकर न्ही तांणी कोण खंयची एक गोपी कृष्णाल विशय कसं की सांगता आनी ते सांगले सुद्दां विंगड जणे हें सांगतात की त्या सांगतात की सांगतात की कृष्णाल विशय आनी मागीर तांकां सलपेडान कळटात की आमी ओट्टू मेळ्ळीं कसल्याक कृष्णाल विशय उडगास करूं नज म्हूण जाल्यार आमी तागेले विशय उलयतात म्हळ्यार तांगेली ती एक प्रेम भक्ती गोपिका जनाली आमी पळयत ती प्रेम भक्ती म्हणटात पळय ते स्मरणीय आसा ते म्हळ्यार पुजनीय आसा आमकां ताचे शक्ती तांगेले तें एक ते उच्च कोटीच तें तांगेलो तो एक विशय आमकां मना वचचना जाल्यार आमी हें पळयत की आतां आमी साधक जावन आसतना आमी जनरली आमी भक्ती मुखार वताना आमी त्या स्टेजार आसात की आमगेले मस्तकान अनर्थ आसा आमगेल्या मनांतू ते अनर्थ निवृत्ती जावपाक म्हणून आनी ते कश्ट आसता ते अनर्थ निवृत्ती जावचे म्हळ्यार ते म्हणटात पळय भारी कश्ट आसता आमकां ते स्वाभावीक रुपार आमकां देवाल विशय उडगास येना देवाल विशयांत आमकां रुची येना आनी ते कश्ट सी जाता जाल्यार अनर्थ निवृत्ती आमी तेका भक्तींत मुखार सुद्दां प्रयास करता आसता ती तेन्ना एक निश्ठा येतली आमगेली की ना हो हें भक्तीचें पथ म्हळ्यार आमकां हातूंत मुखार सून वचूं काय तेन्ना ते चिक्के निश्ठा येतरी फुडें म्हणजे तितले कश्ट जायना आनी मागीर ते निश्ठावान जावन आमी करता मुखार गेल्यार मागीर रुची येता रुची देखून ते मागीर तितलें म्हळ्यार एक देवाल विशयांत रुची येयल्यार मागीर ते हे विशयांत आमकां मागशी वचना मागीर आमी खंडीत तांतू मुखार सून वता ती सो हे अनर्थ निवृत्ती देखून ते निश्ठा येवं तेदोळ ते म्हणटात पळय भारी एक कश्ट सी दिसता आमकां म्हळ्यार कसं केल्यार जायना सी दिसता और भक्तीन तूं म्हणटात पळय कसं केल्यार हाचे कसं परिणाम येतले की हांव केन्ना चेंज जातले की असले पुरा भावन आमकां चड मनांत येता जाल्यार आमी ते अनर्थ निवृत्ती स्टेजार देखून प्रयास करता आसतना एक दिवस आमकां निश्ठा येतली आनी ते निश्ठा येतरी
स्वाभाविक रूपार ती देवाल प्रती आकर्षण येवन आमकां ती रुच येतली. सो असल परिस्थितीन तू आमगेल मन स्वाभाविक रूपारी देवाल विशयांत आकर्षक जातलें आमी. ते मस्त दूर आसच्या पुरो जाल्यार ते खंडीत तसल दिवस येतलो म्हण आमकां ती आशा सुद्दां. आनी ते पथार मुखार सून येताना तेच ना तसल त्या स्टेजार पावल सुद्दां ते निश्चे स्टेजार पावल सुद्दां हें पुरा स्मरण करचें पडटा देवाल विशय देवाल भक्ताल विशय ते भारी स्वाभाविक जाता. आनी विंगड पुरा विशय तितले इजिली आमकां मना उडगास येना देवाल विशय चेड मना येवचें पुरो. इनफॅक्ट विंगड पुरा विशय ते तितले दिसच वयना. आनी आमी कसो विंगड अनुभव आसल्यार आमकां ताचेर कसं ते आमकां व्हड दिश आसना देवाल विशयाक आमी प्राधान्य दितले आमच्या जिवन. भांगार आपयता चिके लेट जालेलें आसा क्षमापण करता. सो हांव जस्ट एक रिकॅप करता आयची मेन पॉयंटाचें आनी मागीर आमी एक 108 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र ओट्टू मेळून देवाल नामस्मरण करुया आनी मागीर कोणाक शेअर करता आसल्यार करुया. मेन पॉयंट म्हळ्यार आमी आयच्या दिवसांत आमी डिस्कस केलेलें म्हळ्यार की आमी ह्या विशय पळयलो की केशी दामोदर अष्टकामांतूची सत्यव्रत मुनी ते सांगतात आणि सनातन गोस्वामी ताजे विशय अनुवाद केलेलो आसा की तो सांगता सत्यव्रत मुनी की देवा विंगड कसने विशय नाका म्हाका म्हणून सदा मे मनस्य आविराष्टम की म्हणे विंगड कसने म्हाका वर नाका तुगेलें हें बालगोप वपूरनाथ गोपाल बाल ह्याची म्हगेल हृदयांत तुका विंगड कसने म्हाका वर नाका आनी मुखारसून तो त्या वेळी निमगीता की म्हाका देवा तुगेलें दर्शन जावका म्हणून एदी अक्षदृश्य अशी म्हणून सांगता. सो एक आमी पळयलें ते विरह भावा विशय अशें आसता की केन्नाय ते एक एंटिसिपेशन आसता की म्हाका देवाल दर्शन केन्ना जातलें देवाल दर्शन केन्ना जातलें आनी ते आमी मागीर ते एक प्रसंग पळयलें थंय उद्धव वृंदावना वता अशें दिसशाक की देवाक हांव गोपीजनाक त्या व्रजजनाक सांगतलो की तुमगेलो विरह भाव आसना हांव देवाल विशय ज्ञान दिता म्हणून जाल्यार थंय वतरी तो थंड पडता. म्हळ्यार एक प्रकार ताका कळटा की हांगेल प्रेम भक्तीचे मुखारी हांव ते कांय ना हें पुरो विशय विस्तारारी वर्णन केलेलें आसा भागवतमांतू हांव ते एक सांगू 2-3 विशय म्हणटात पळय संक्षिप्त रुपार सांगिल्लो की कशी उद्धवाक दिसता की हांव हांगेर मुखार कांय न्हय म्हणून आनी ताणें कसं मागून घेवचें की हांव एक तण जावन जन्म घेवका म्हणून हें वृंदावनाची भुमी री की गोपीजन स्त्रिय म्हाका माड्डोवन वतली आनी तांगेल चरण रेणू असाम हो चरण रेणू जुसाम तांगेल चरण रेणू म्हगेल माथ्यार पडका म्हणून त्यांची म्हगेल व्हड भाग्य आसतलें म्हणून. सो त्या माधुर्य भक्तीचे विशय कळटा आनी लास्टार आमी कन्क्लूड करतना हे विशय केलें की असल पुरो आमगेल लेकार आमी कशी स्मरण करूं येता आमगेले मस्त सकट विशय आमी भक्तींत आसतना तेंचे चांग देवाल दर्शन जालेलें एक सान सेव केलेलें आमी ओट्टू मेळून असल पुरो विशय आमी स्मरण करता आसूं असले की विंगड विशय संवसारा विशय आमकां स्मरण जाता आसता ते स्वाभाविक रूप आसा जाल्यार आमी प्रयास करता की आमकां देवाल विशय देवाल सेव करतना देवाल भक्ता उठकसन की आमकां एक चांग घड आशिल्ली आमी ओट्टू मेळून कसन की एक सेव केलेलें कसन सानसान सेव अशें पुरो आमी पळयलें की कृष्णान आनी सुदामान कसन की सानसान विशय उलयलेलो की आमी लाकूड हाडूं गेलेलीं तसो करून जाल्यार कसन सान व्हड अनुभव जाल्ला तसलें कांय ना आमकां साधकांतू जाल्यार कसन की एक सान विशय आमी डिस्कस केलेलें ओट्टू मेळून सेव केलेलें खंय की यात्रा ओट्टू चमकलीन असल पुरो विशय उडगास करून आमी तांतूच पर्सनल रिकलेक्शन म्हणटात पळय त्या विशय करता आसूं का म्हणून ताका 10 वर्स जावं 20 वर्स जावं आमी ते पळयत मागीर आमगेल्या जिवनांतू की कशी देवान चलोवसून दिलेलें आसा अशी न्हय तें कसं की एक इच्छा आमी प्रकट केलेलें ताजे खातीर देवान ते चलोवसून दिवन आमकां भक्ता जना वाट कनेक्टेड करून शास्त्रा वाट कनेक्टेड करून आनी तो आमी मुखारसून वचचे खातीर एक वाट देवान देखून दिलेलो आसा आनी भक्तींतू आमगेलें असल पुरो स्मरण आसता पळय की देवाल कृपा आमगेल्या जिवनांत विंगड समयार कशें आयलें आमी तें स्मरण करतना ते स्मरण करचे विशय आसा पळय त्यांचे निज आमगेलें धन म्हणून कसं की व्हड भक्त ह्यांचे विशय उडगास करून तांतू तांकां एक आनंद मेळटा म्हणून आमी हो विशय पळयलो कशी गोपीजन ते कसन स्टेजार आसा ती की तांणी देवाल विशय विसरचे प्रयत्न केल्यार तांकां करूं जायना तांणी कसन ते एक महान जावन आमकां ते मन आवडची तसल ती भक्ती ती
ताका आमी ते दूर दोखून म्हणटात पळय ताचे विशय चिके उरलो न्हू ताचें स्मरण करून तांकां पांयम पडल्यार ताचो एक व्हड विशय म्हणून आनी लास्टार आमी सांगलें की हें कश्ट आसता कसं जालें की आमी अनर्थ निवृत्ती करचे प्रयत्न करता आसत जाल्यार हाकूर ते अनर्थ उणी जावन जावन केन्ना आमगेलें हातूंत तें निश्ठा येतालें तेन्ना आमगेलें तें मन आमगेलें शत्रू देखून मन आमगेलें मित्र जातालें आनी आमी स्वाभावीक रुपारी देवाल विशय स्मरण करचें आमकां जातालें आनी देवाल विशय स्मरण करतना आमी देवान नातल्यार वय त्या विरह भावांतूय आमकां सामकी तें एक व्हड सॅटिस्फॅक्शन मेळटा सो हांगा पळयता कसली चूक आसल्यार तुमी पुरा क्षमापण करता आतां सेशन मे बी एक 5-10 मिनिट चड एक्सटेंड जातालें कोणाक सेशन क्विट करता जाल्यार तुमी करूं येता तुमगेले टायमार रिस्पेक्ट करता हांव कोणाक क्विट करता जाल्यार हांवें करूं येता जाल्यार आतां आमी 108 पंत हर एक कोणा राबू 7 दीस आनी सेशनांत कंटिन्यू करूं येता 108 पंत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया हो एक व्हड विशय ओट्टू म्हणटाना कीर्तन करताना जप करताना देवाक आमी इंडिव्हिज्युअली केल्या की ना चड देवाक खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा ताका ऑनलायन जाल्यार ऑनलायन आमी 108 पंत सो कोणा राबू 7 दीस नेक्स्ट 10 मिनिटां खातीर तुमी सेशन कंटिन्यू करूं येता कोणाक सेशन क्विट करता जाल्यार खंडिता तुमी क्विट करूं येता कसं जालें की 8 घंटे जाल्लेले आसा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण. धन्यवाद तुमका पुरोजना सेशन जॉईन करून इथले टाइम काढून तुम्ही जॉईन करता ती तुमका कोटी कोटी प्रणाम पुरस्कार. हरे कृष्ण. धन्यवाद. कोणाक कसं शेअर करता तुमगेले अनुभव शेअर करता कसं तुमका कॉमेंट करता असल्यारी नेक्स्ट 2-3 मिनिट्स करूया कोणाक सांगता शेअर करता. नेक्स्ट हरे कृष्ण. नेक्स्ट सेशन तो आम्ही 8 श्लोकार करून शिष्टाष्टकमाचे डिस्कशन स्टार्ट 7 श्लोकाचे कन्क्लूजन. त्यात पुनरपि धन्यवाद प्रदर्शनाक आम्ही नेक्स्ट सेशन केन्ना जाता तेन्ना आम्ही म्हणया. धन्यवाद तुमगे पुराजन कॉमेंट्स हाकतेर भाग घेतील. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आप